Praise the Lord. Today we listen to the powerful word of God from James chapter 1 verse 1 to 27 with the Bible reading recited in Konkani. This chapter teaches us how to face trials with faith, how to live with wisdom, and how to be doers of the word, not just hearers. याकोबाचे पत्र ओवेसवर 1 ओळी 1 ते 27. नोमान हांव जाकोब देवाचो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचो सेवक जोळी मोळी शिंपडलोले देवाचे आख्खे पोरचेक नोमान करता. कोस्ट दोग एक व्हड उपकार. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचेर जिनोस्वार कोस्ट दोग येतात तेन्ना तांकां लागून एकदम खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा. कित्याक म्हळ्यार असले भावार्थाचे परिक्षेन जेजूचेर तुमचो भावार्थ हालोना जायत जाल्यार भावार्था पासत कसलेय पिडा पिडेमध्ये तुमी अदीक थीर आसतल्यात. असल्या थीरपणान तुमी सगळ्यांच वाटांनी ताचे परिपूर्ण शीस जावंक पावतल्यात. कसलोच चुकून तुमकां उणो आसचो ना. विश्वासान केल्लें प्रार्थना. देव दिता ती जाणवाय तुमच्या मदल्या कोणाकूय ना जाल्यार तांणी ती देवा लागीं मागची. तो ती तांकां दितलो, कित्याक तो सगळ्यांक उदारपणान बरे खुशेन दिता. पूण भावार्थान ती मागूंक जाय, कसलोच दुबाव धरिनासतना. दुबाव धरतात ती वाऱ्यान हालता धोलता तसल्या दर्याच्या लारां सारकी. दोशी ओडोन सदां उथीर पावलांनी चलून असल्या मनशांनी आपूण मागतात तें सर्वेस्परा कडचें आपूण घेतली म्हूण चिंतूंक फावना. गिरेस्तांची दुर्दोशा. एकलो आमचो भाव ओ एकली आमची भयण गरीब जाल्यार देव आपणाक वयर काडटलो म्हूण विस्वास धरून संतोष भोगूं. तशेंच कोण भाव ओ भयण गिरेस्त जाल्यार देव तांकां खाला पडूंक दितात तेन्ना ती संतोष भोगूं. कित्याक तोंडाच्या फुला भाशेन गिरेस्त मनशां नांच जातली. सूर्य मळबार वयर चडटां चडटां ताची कडक उणेंत तोंड सुकयता. तोंडाचें फूल पडटा आनी फुलाची सुरूपाय उबून वेता. अशेंच आपलो व्यापार धंदो करीत आसतना गिरेस्त मनशां वावून चुकून वेतली. वायट तें आमचे थावन, बरें तें देवा थावन. कश्टां दोगदां मदें थीर रावतात ती सुभागी. असले परिक्षेंत यशस्वी जावन सर्वेस्परान आपलो मोग करतल्यांक भासायल्लो जिविताचो मुकुट ती घेतली. वायट करूंक आपणाचेर ताळणी येता तेन्ना कोणेंच अशें म्हणचें न्हय, देव म्हाका हे ताळणेंत घालता, कित्याक वायट करची ताळणी देवाक लागोच ना. न्हय म्हूण देवूय कोणाकूच वायट करचे ताळणेंत घालिना. पूण जण एकल्याक आपापली ओंदवणी वायटाचे वाटेन ओडता आनी भुलयता. जशी एक बायल गर्भेस्त जावन भुरग्याक जल्म दिता, तशी आमची ओंदवणी वायटाचो गर्भ धरून पातकाक जल्म दिता आनी मागीर पातकांतान उपजता तें सासणाचें मरण. म्हज्या हो मोगाच्या भावां भयणीनो,
तुमी तुमकांच फटोव नाकात. बरें आसा तितलें एक एक सोपून वरदान वयर थावन आमकां येता. देवा थावन आमचेर देंवून येता. ताणेंच सुर्या, चोंद्रीप आनी नोखेत्रां हे सगळे उजवाड मोळबार रचून घाल्यात. पूण तांचे भाशेन तो आपुणूच कधीच बदलना आनी अशें आमची मनां केन्नाच काळोखांत सांडिना. प्रथम फळां ओरी सगळ्या आपल्या रचना मदें आमी पयलीं जावचे खातीर आपलेच खुशेचे येवजणेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां नवो जल्म दिलो. देवाचें उतर आयकुचेंच न्हय पूण पाळचें. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणींनो, हाचो तुमी उगडास धरात. आमी सगळीं आयकूंक सुटसुटीत जावची, पूण उलोवपान आनी राग दाखोवपान आमकां उटावळाय आसची न्हय. कित्याक आमी मनशां रागान कितेंय करता तेन्ना देवाची मोगाची मांडावळ आमी पाळूंक पावना. ह्या खातीर सगळें मेळेपण आनी सगळे तरेचें खोटेपण सोडून दियात. देवान तुमच्या काळजांनी आपलें उतर ओंपलां आनी हें उतर तुमकां तारण दिवंक शकता. तर हें उतर खालतीकायेन मानून घेयात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोव नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. जीं कोण उतर आयकतात पूण तें पाळिनात, तीं आपलेंच तोंड एका हारशांत पळयतल्या मनशां सारकीं. तांणी आपणाकूच बरे भाशेन पळयलीं, मागीर तीं गेलीं आनी आपणाचें सारकें कसलें आसलें तें विसरलीं. पूण सत्येची संपूर्ण समूर्त नियाळता आनी तिका थीर मानता आनी आयकून विसर घालिनासतना आपल्या कोरण्यांनी ती पाळता, तो आपूण करता त्या वरवीं भाग्यवंत जातलो. खरी भोक्ती. कोण आपूण भोक्तिवंत मनशां म्हूण चिंतात, आपली जीब ती दामून दवरिनात जाल्यार तांची भोक्ती पोलकी. ती आपणाकूच फसयतात. अनाथांची आनी विधवांची तांच्या त्रासांनी आनी गरजांनी काळजी घेवप आनी पातकाक लोबदल्या संवसारांत मेकलीं रावप हें की देवा आमच्या बापा मुखार शुद्ध आनी निष्कळंक भोक्तीपण. Reflection. James 1 is a strong reminder that real faith shows itself in real life. Trial produces strength. James tells us that the challenges we face are not meant to break us but to build us, making our faith mature and complete. Ask God for wisdom. When we lack wisdom, God is ready to give it generously without judging or holding back. Don't be double-minded. Faith should be steady and rooted even when life feels unstable. Be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. A gentle and controlled heart reflects God. Be doers of the word. Hearing God's word isn't enough. True obedience is seen as our actions, compassion, humility, and self-control. Pure religion is simple: to take care for those in need and to keep our hearts pure before God. James 1 challenges us to live a faith that is strong, steady, and active, a faith that transforms our character and our daily living. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.